रक्षाबंधन हा भाऊ बहिणीच्या नात्याला दृढता आणणारा सण आहे। यामध्ये बहीण भावाला राखी बांधते आणि भाऊ तिचं आजन्म रक्षण करेल असं वचन देतो व तो ते पाळतो। आणि आम्ही हा संकल्प डॉक्टर केशव बळराम हेडगेवारतर्फे हा संकल्प आपली समाजातली नाती दृढ व्हावी यासाठी हा आम्ही वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये जाऊन रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम साजरा करतो। गोंयभरांतल्यान सगळ्यो म्हणजे मोगाळ भयणी राखी बांदपा खातीर म्हज्या घरा कडेन आयल्या। म्हाका खूब बरें दिसता की सातत्यान गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वेगवेगळ्यो गोंय राज्यांतल्या लोकां खातीर विशेष करून महिलां खातीर ज्यो गजाली करपाक मेळटा। विशेष करून गेल्या विधानसभेत आमी घरा रेग्युलरायझेशन करपाचो जो डिसिजन घेतले त्या विशयाचेर खूब जाणांक आनंद व्यक्त जाला। तो आनंद व्यक्त करपाकूय बी मोठ्या प्रमाणात आज मोगाळ भयणी म्हज्या घरा कडेन आसा। परत एकदा रक्षाबंधनची खूब खूब शुभेच्छा सगळ्या जाणांक भेटयता। गोंयांत व्हडा मोठ्या प्रमाणात रक्षाबंधन जें आसा हे भयण आपल्या भावाक राखी बांदून मनयता। सातत्यात हांव परत एकदा रक्षाबंधनची शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे मोगाळ भयणींची रक्षा करपा खातीर हांव सदैव तत्पर आसतलो इतकेंच सांगता। हांव सगळ्यांक रक्षाबंधनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी आज म्हज्या भावाक राखी बांदून म्हाका खूब बरें दिसता की ताणें सगळ्या गोंयचो भार घेतलो आसा। सो हांव सगळ्यांक आज हांव ताका राखी बांदून सगळ्यांचें रक्षण करपाक